शेकड्यांनी वर्सां पयलीं पोर्तुगीजांनी गोंयान काजूची झाड हाडलें आनी ताजें हाडपाचें फाटलें कारण आशिल्लें की हांची जी दोंगर आसा दोंगराची जमनीची धूप जाताली सॉयल इरोजन जातालें तें बंद करपा खातीर. पूण ह्या झाडान गोंयांत इतलें कॅप्चर केलें आनी लोक ह्या झाडाच्या मोगान इतले पडले की आयज गोंयच्या सगळ्यांत व्हडलें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप म्हणजे काजू अख्ख्या प्रत्येक तालुक्यान भितर काजूची लागवड जाल्ली आसा आनी हाजेर जवळ जवळ 50,000 लोक ह्या काजूच्या झाडाचेर आपलें उत्पन्न काडटा. सो अशे तरेचे हे वंडर फ्रूट आमी म्हणपाक शकता. आनी ह्या काजूच्या फ्रुटा आमी काजूच्यो बियो त्या शिवाय हुर्राक आनी फेणी हे गोंयचे एक हेरिटेज ड्रिंक तयार जाता आनी हाजे खातीर हे गोंयभर न्ही तर अख्खे जगभर फामाद आसा. आनी अशेंच ह्या काजूच्या मुट्ट्याक आनी काजूच्या झाडाक ह्या इकॉनॉमीक प्रमोट करपा खातीर गोंय सरकारान पोरूं वर्सांच्यान काजू फेस्टिवल म्हणून ऑर्गनायज केला. हो कांपालार पणजे जाता. हो सेकंड सिजन आसा आनी हांगा इतले इंट्रस्टींग स्टॉल आसा की वेगवेगळे तरेचे काजू फेणी आनी हुर्राक तर मेळटाच त्या शिवाय काजू फेणीचे वेगवेगळे कॉकटेल्स आनी त्या शिवाय बाकीचे खावपाचे पदार्थ हांगा आसा आनी एंटरटेनमेंट तर आसाच. सो आमी हांगा पळोवपाक आयल्या की कसले कसले तरेचे स्टॉल हांगा आसा आनी कितें कितें मेळपाक शकता तें या आनी एक्सप्लोर करया आनी तुमकांय आवडटलें हें पळोवपाक की काजू पासून कसले कसले पदार्थ जावपाक शकता हें तुमकां आतां आमी दाखयतात. चला तर या काजू फेस्टाक. आता आमी पळोवया स्टॉल्स वेगळे हांगा कॅज्यू फेस्टिवलान कसले कसले आहा ते आनी आमची सुरवात करया. हांच्यान आतां हो एक स्टॉल आसा कॅज्यू फेणी टेस्टिक कॉकटेल्स. हे कसले प्रॉडक्ट कितें तुमचो एक्चुअली हो? बेसिकली दोन भाशेचे आमचे आहा. एक हा रिवोल्ट म्हणटा पळय तो दॅट इज ब्लू लगून आनी दुसरो आहा पळय तो क्रॅनबेरी. ओके तेजें नांव आहा डिमन. ओके दोन फ्लेवर्स आसा हे. Total 4 flavors, out of which 2 are already out in the market right now. Okay. They are made out of Kaju feni, yeah. It is 5% alcohol content. 5% alcohol content, and right now we have just launched it. And as far as the response, borrow response asa market, people are coming and then they are picking it up. And as far as the flavors are concerned, people have appreciated the flavors and response boro ha kidak kon gelolo potta ready to drink. This is called RTD, which is this is a premix, so you just have to come and drink it. So that is how the flavors are made. Just launched? We just launched it yesterday. Yeah. Okay. So especially for Kaju Fest. Yeah, especially for the fest. Yeah. And after the fest this will be available. It will be available in all the wine stores. आता गोंयान कॅज्यू फेणी सगळ्याक अवेलेबल आसा आनी आमी पळयता गोंयान वेगवेगळ्या डिस्टिलरींनी कॅज्यू फेणी काडटा. पूण आतां फाटल्या कांय तेंपान लोक नवी एक्सपेरिमेंट करपाक लागल्या कॅज्यू फेणीचेर आनी स्पेशली आफ्टर गेटींग GI टॅग फेणीचेर वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट जावपाक लागल्या. लोकांकय इंट्रस्ट तयार जावपाक लागला आनी ट्युरिस्ट आनी भायले लोक फेणी खातीर इंट्रस्टेड जावपाक लागल्या. सो आमी आतां एका स्टॉलाचेर आयल्या. ह्या स्टॉलाचें नांव सेंतेरी म्हणून तांच्यांनी ब्रँड तयार केला फेणीचो आनी हो इतलो इंट्रस्टींग आसा. लोकां बॅरल एज्ड कॅज्यू फेणी जशी विस्की बॅरलान घालून एज्ड करता आनी मागीर ताका तो एक वेगळो फ्लेवर येता तसो तरेचो फ्लेवर दिवपी हो फेणी तांच्यांनी काडल्या सेंतारी म्हणून. कशी आयडिया आयली तुमकां ही एक्चुअली आमचे ओनराक एक कोवीड एक्सपेरिमेंट तो जस्ट केल्लो म्हणजे ओक बॅरल्सान फेणी घातली की कितें जातलें तें आनी तशें तें एक्सपेरिमेंट करून पळयलो आमी. बऱ्यापैकी वाळपयतली बरी 21-22 ग्रांवची फेणी ती आमी ओक बॅरल्सान घातली आनी जेन्ना 1.5 year जाले तेन्ना आमचो फर्स्ट बॅच आयलो 70 म्हणून आनी आतां आमी हो सेकंड बॅच काडला हो सेंतेरी म्हणून. हो 2.5 year एज फेणी आसा आनी हे कंप्लीट आमी हितून कांयच ना. हो कलर हो फ्लेवर हो सगळो ओक बॅरलांसून येता. जो तुमी पळोवंक शकता हे आमचे बॅरल्स अशे आसता जे आमी एजींग करता ते इम्पोर्टेड ओक बॅरल्स आसता. जस्ट लायक हाव विस्की इज एज्ड सेम प्रोसेस आमी फेणयेक यूज केला आनी तेतूंतसून आमकां बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा मार्केटांतसून. आनी हेजो टेस्ट जो कोणाक फेणी पयलीं आवडनासली
ते लोकांक ही फेणी आतां आवडूंक लागल्या आनी वी आर टेकिंग द फेणी टू नेक्स्ट लेवल. हे आमचे खास हे आहा, आमी हे करूंक सोदता की मार्केटान फेणयेचें नांव प्रिमियम सेगमेंटान येवचे आनी रेस्टॉरंटान सुद्दां मेनूचेर आमचे फेणी मातशी वयर येवची. जे सदीत लास्ट आसता फेणी, सदीत मेनू कार्डाचेर एकदम लास्ट आसता, ते आमचो ट्राय आसा की फेणी सदीत मातसो वयर येवचे आनी लोकांनी चड ट्राय करचो आनी हे गोवन जो हेरिटेज ड्रिंक आसा हे फुडें अशेंच उरचें म्हणून. प्रायस वायज हे कशें आसा? हेची प्रायस आसा 1850 आनी ही प्रायसींग थोडे म्हणटले ही हाय आसा, पण हेतून कारण आसा कित्याक आमी ही 2-3 वर्सां आमी होल्ड करता, ती एजींग करता, म्हणजे ते सगळो कॉस्ट आसता तो कॉस्ट तो इन्क्लूड जाता म्हणून तो मातसो हाय प्रायसींग जाता. पण जो कोण खरोच फेणी ड्रिंकर आहा ताका तो प्रश्नच येना की तो ह्या ताका टेस्ट आनी प्रोडक्ट आवडल्यार तांकां तो सॅटिस्फायड जाता. काल सांगिल्लें की हे लिमिटेड हें आसा म्हणून. एक्चुअली आमचें कितें आसा, हो जो प्रोडक्ट आहा आमचे एवरी हेचेर हे आसता की कितले प्रोडक्शन जाला ते. दीस बॅच 2 नंबर बॅच, सेकंड बॅचीक 3500 बॉटल्सूच जाल्या आनी दीस इज द बॉटल नंबर. मागीर हे सोल्ड आवट जाले की आमचो हो बॅच सोल्ड आवट जाता, म्हणजे टोटल आनी मार्केटान अवेलेबल जावचो ना. लिमिटेड एडिशन म्हणू शकता तुमी, लिमिटेड प्रोडक्शन. आतां आमी आसा हांगा ह्या फेमस रेस्टॉरंटाच्या स्टॉलाचेर आयल्या आनी हांगा इंट्रस्टींग गोश्ट अशी आसा की हांगा प्रत्येक स्टॉलाचेर कॅज्यूचें कितें ना कितें आसा. इवन हे रेस्टॉरंट आसा हांगा तांच्यांनी चडशे जे तांचे आयटम्स आसा ताजेर मेनूचेर ते चडशे आयटमां भितर कॅज्यूचो कितें ना कितें आयटम हे घातिल्लो आसा, इन्ग्रेडियंट आसा. सो आमी आतां आमच्या शेफा कडेन उलोवया की तांणी कसले कसले आयटम्स तयार केले आहे आनी स्पेशली ह्या कॅज्यू फेस्टा खातीर कॅज्यूचे कसले आयटम जावपाक शकतात. Hi, I'm Chef Z. Like I'm the chef at Angan. We have a restaurant at Portais, and we at Angan we portray authentic Goan along with the modern culinary techniques. So Angan is an amalgamation of French culinary techniques along with the authentic Goan recipes. So we have curated a special menu here. As you can see, we have the Bianche cashew chaat. So you can have a look here. Then there is this cashew mayonnaise chicken fillet. This is served along with the pineapple ketchup, which we make it in-house. All the emulsifications and all the spices we blend it in-house. As you can see, we bake our own paos, so we serve those paos along with the Bianchi Bhaji. That is an authentic Goan cuisine. This is a mix probably made with shakoti. And here we have the Kaldin base smoked chicken cashew coriander curry. This served along with the coconut rice. And also we have Goan chili chicken. So it has the cashew apple in it. So the texture is like meat. Then you have cashew in it. Then you have kokum and all the Goan spices. There you. This is your specialty. You created. This is your dish, own dish. Yes. So you can find this on the menu in Angan. Couple of dishes are there at Angan. Also we have curated something in desserts also. So as you can see there, that is Feni Baba. So it is a dessert. The concept is of a Baba or rum, and it is a gulab jamun soaked with feni, stuffed with cashew cream, and here you have the cashew apple halwa. So it is made with the cashew apple, blended, caramelized, and set. Also we have curated certain drinks here. So one is the cashew punch. It is made with the cashew fruit. One drink is made with cashew nero and dew. So that is all we have, and there are many couple of dishes available at Angan. How is the response here? Response is good. It's really good. People know Angan. We have opened last year, and recently we won award for the best modern Goan category also by Times Food. आता आम्ही नेक्स्ट स्टॉलाचेर आयल्या तो एक टिंटो स्टॉल आणि तांचे स्पेशलिटी म्हणजे ते फेणी तांची ओन फेणी तयार करता आणि हांगा खूब इंट्रस्टिंग अशे प्रोडक्ट तांणी दवरल्या. फॉर एग्जांपल लिकर चॉकलेट तुमी ट्राय करपाक जाय, इतली इंट्रस्टिंग एक प्रोडक्ट आसा. दुसरी गोष्ट म्हणजे तांचो टिंटो हेरिटेज फेणीची बॉटल्स आसा आनी ते बॉटल्स इतल्यो इंट्रस्टिंग आसा की त्यो स्पेशल खंय ते चायनाच्यान तांच्यांनी इम्पोर्ट करता आणि हे सिरेमीक आसा
सिरेमीक बॉटली भितर तांच्यांनी फेणी घालून ते विकता. सो खूब इंट्रस्टींग हो ही बॉटलच खरें म्हणजे एक समिनेर कसो जाता. त्या शिवाय तांचे बाकीचे आनी जायते प्रॉडक्ट आसा. आनी विचारया तांचे कितें कितें प्रॉडक्ट हांगा आसा ते. हॅलो हॅलो तुमी कितें करता हांगा हे जे कितें केलो तुमी लिकर चॉकलेट हे फर्स्ट टायम गोंयान कोण तरी केले आसतले. हय आमीच फर्स्ट टायम म्हणल्यार आमीच फर्स्ट टायम केल्यात ह्यो. सो ह्यो बेजिकली कॅज्यू फेस्ट म्हणटकीर आमी थीमच दवरलेलो कॅज्यू. सो हेतून आसा आमच्यो ह्यो कॅज्यू फेणी चॉकलेट आनी आमच्या कडेन आहा उर्राकाच्यो चॉकलेट. ह्यो उर्राकाच्यो चॉकलेट. सो बेजिकली आमी फ्रॉम केपें आवेडे. सो आमी खूब पयलीं साकून आसात फेणी बिजनसान. आमचो बॉसाचो एक फादर ग्रँडफादर ग्रेट ग्रँडफादर सगळे हेच बिजनसान आसले ट्रेडिशनली. सो आमी बिलीव करता ट्रेडिशन. सो नांव आमचें दवरलां आमी टिंटो. टिंटो म्हणल्यार एक तुमी जाणा आसतले पोर्तुगीजान एक मार्केट आहा तेका टिंटो म्हणटाले. सो सगळे टिट्यारिया वयताले आनी पूण ते पावताले तावेर्नान बसताले वचोन. सो प्रत्येक टिट्याचेर एक तावेर्न आसतालें. प्रत्येक टिट्याचेर एक तावेर्न आसतालें. सो ते तावेर्नान ते पडटाले वचोन. सो बेजिकली टिंटो इज अ मार्केट प्लेस. तुमी तें परत रिक्रिएट करपाक सोदता. आमी तो ती हेरिटेज आहा पळय ती हेरिटेज आमी रिक्रिएट करपाक सोदता. सो रिक्रिएट करून आमी. तुमकां आयडिया कशी आयली ह्या चॉकलेट लिकर फेणी चॉकलेट करपाची. फेणी म्हणल्यार आतां फेस्टिवल आसा कॅज्यू फेस्टिवल. सो कॅज्यू फेस्टिवल आमी थीम घेतलो कॅज्यूचो. सो कॅज्यूचो थीम घेतलो म्हणटा एक तर फेणी नाल्यार उर्राक. निरो म्हणटा तितलो जमना चॉकलेटीन. निरो एक आयस्क्रिमीचेर बरो वयता. सो आमी दोन हें केले आमचे वेरियंट्स विथ चॉकलेट्स. आमचो रिस्पॉन्स लोकांचो रिस्पॉन्स उर्राक चॉकलेटीक सामको पावर सामको. आतां सिजन उर्राकाचो. सो उर्राक चॉकलेट आमची सामकी फूल ब्लास्ट वयता. आनी आमी फेणीचे कॉकटेलूय दवरलात. ते ही तुमची फेणी तुमी ओन डिस्टील करता. डिस्टील करता. आमचो फार्म आसा नेत्रावळीन. थंय आमी सगळे कॅज्यू आमचे कॅज्यू एप्पल जो कॅज्यूचे मुट्टे आहा पळय ते कलेक्ट करता. थंय रोस काडटा. थंय फेणी तयार करता आमची. कितें स्पेशलिटी आहा फेणीची तुमच्या. स्पेशलिटी म्हणल्यार प्लेन फेणी. स्पेशलिटी अशी कांय ना. जे ऑथेंटीक आहा पळय तेंच आमी दवरला. तो टेस्ट तेची डिग्री. सो आमी ते फर्मेंटेशन करता आसतना कांय ताका एड करनात. सगळें नॅचरल फर्मेंटेशन. आनी ताका एक 8 दीस मॅच्युअर जायसर फर्मेंट जायसर दवरता. मागीर आमी ती 42.8% डिस्टील करतात. सो ती हाय दवरना लोवय दवरना. सामकी एग्जॅक्ट करतात सामकी. तुमचे ते हाजे बद्दल सांग न्ही एक सेरेमीक कितें आसा. ओके हे सेरामीक हो आमी सेरामीक पॉट आहा पळय तो आमी इम्पोर्ट करतात. स्पेशली इम्पोर्ट करतात. दिसा सेरामीक पॉट ओरिजिनल सेरामीक पॉट हेतून सगळे ओरिजिनल हे आमी इम्पोर्ट करता. हांगा आमकां इम्पोर्ट करचें पडटा कित्याक हांगा सेरामीक तितलें आहा पूण तें तितलें पावचें ना आमकां. पूण चायना साकून आमी हो इम्पोर्ट करता सेरामीक. हाजे खातीर तुमचो कॉस्ट वाडटा आसतलो. एक्चुली तो कॉन्सेप्ट आसा हे बॉटलीचो कॉन्सेप्ट आहा पळय. सो हो एक असो हो बॉटलीचो कॉन्सेप्ट आहा पळय तो परतो केलो जाल्यार कॅज्यू फ्रूट जाता पळय. सो इट्स अ कॅज्यू फ्रूट. हो नट हो कॅज्यू फ्रूट. सो बेजिकूच तसो आमचो. आनी हे तेजे फ्रंटार आहा कॅज्यू ट्री. सेम आमची कोकोनट फेणी आसा. कोकोनट फेणी काडटा तुमी. कोकोनट फेणी सुद्दां आमचो. सो सेम कॉन्सेप्ट पूण हेजेर जे आमचे लोगो डिझायन केला पळय सो बारीक चितून डिझायन केला. टिंटो म्हणल्यार तुमकां खबर आहा. आतां डिझायन आहा पळय आमचो हो आमचो रेनेर. सो रेनेर हो सनरायज सनसेट दोनी. जो रेनेर आसता पळय द फर्स्ट पर्सन हू सीज सनरायज एंड सनसेट. सो मॉर्निंग वयर चडटा तो स्लीट करता कलेक्ट करता देंवता सकयल. सांजचो परत चडटा कलेक्ट करता स्लीट करता परत देंवता. सो तो कॉन्सेप्ट सगळो आमचो. सो बरें बारीक सामकें बरें इंट्रस्टींग चिंतून केला आमी तो. पूण आतां तुमकां काजूचो सूर मेळटा काडपाक लोक रेनेर आसा. रेनेर सद्या शॉर्टेज आसात. सो खूब त्रास पडटा आमकां. सो आमकां मागीर तें कॉस्टींग खूब हाय जाता आमचें. सो रेनेर खूब म्हणल्यार सोदपाक आमकां तितलें टॅक्नोलॉजी कांय काडपाक मेळना की. टॅक्नोलॉजी तेका ना. तेका रेनेरूच जाय. ते आर्ट जाय. आर्ट रेनेराची ती काती आसता पळय काती ती एक डिफरंट मेटल सेक्टेन करून करतात न्हू ती. सो तो बरो स्लीट मेळपाक तेका बरो फायन कट मेळपाक तेका ते स्पेशलिस्टूच जाय. ते आमच्या रेनेरूच जाय तेका. ते आनीक कोणाच्यान करूंक जावचें ना. तें काम तेंच्यांनीच करपाचें. रेनेर कमी जाल्यार तुमकां फेणी मेळपाक त्रास. रेनेर कमी जाला आनी आमकां मातशे त्रास जाता सुरा खातीर.
सुरा खातीर त्रास जाता म्हणटे आमकां तें कितें करून तरी राखून दवरपाक जाय तो आमचो ट्रेंड आमची ती हेरिटेज. सो आमी कशें करून तरी कलेक्ट करतात. हे तुमी केन्ना स्टार्ट केल्लो? हो आमचो स्टार्ट आसलेलो बरो पयलींच्याकून. सो आमचो बॉस आहा पळय म्हाजो ओनर आहा मिस्टर सोलोमन डिनीज. सो तेंचो ग्रेट ग्रँडफादर तेंचो फादर ग्रेट ग्रँडफादर. पूण हे पॅकेजींग तुमी केन्ना स्टार्ट केलें? हां हे पॅकेजीन आमकां आतां स्टार्ट केल्यार एक 5 वर्सां जातलीं. सो हें नांव ब्रँड दिला पळय आमी 5 वर्सां जातलीं. 5 वर्सान आमी लेबल रजिस्टर केला आनी लॉन्च केला. आतां आमी आसा गोंयचे आर्टिसनल फेणी ह्या स्टॉलाचेर. सो आमी पळोवया आतां तांचे कितें युनिकनेस कितें आसा. वॉट इज unique about your product? Yes, what's unique is honestly everything. Goichi Feni is distilled using only a single ingredient. Nuste muttache ami रस काढून तांब्याच्या भांड्यात डिस्टिल करतात. बट वॉट्स डिफरंट अबाउट आवर क्राफ्ट इज दॅट इन द सेकंड डिस्टिलेशन आम्ही नीरो घालतात विच गिव्स इट एन एडिशनल tropical fruity aroma which is very very true to the fruit. Apart from that we work with artisans who have passed down the recipe and have been doing it for the last 40-50 years and we do it exactly the way आमचे जाणटेले करताले तशे सारखे same सामकी pure आणि the kind of feni that you find very hard to get your hands on in modern times. So that's what's special. Over and above that, we believe in making sure that feni gets its dues in terms of packaging and things like that. So for how good the spirit is, we've made sure that we package the product accordingly and we want to make sure that the premium end of the market, especially जे cream end of the customer असतात तांकां आमी फेणी पाजण्याचो प्रयत्न आसा. केन्ना स्टार्ट लॉन्च केला तुमी? आमकां लॉन्च करून आतां 1 वर्स जालो एक्झॅक्टली. आमी एप्रिल 2023 पयली बॅच लॉन्च केल्ली फॉर सेल. इनफॅक्ट आमी काजू फेस्टाकच अनाउन्स केल्ली फॉर द लॉन्च. सो दिस फेस्ट इज व्हेरी स्पेशल टू अस. It has given us a lot of good exposure. Eventually, after a talk at the Cashew Fest, आमकां भरपूर बरी प्रेस मेळ्ळी. आमी कॉन्डे नस्ट मॅगझिनां बी आयली आणि त्याच्या नंतर आमकां शार्क टँक इंडियाचेर पिच करपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. And that we owe a lot of this credit to Cashew Fest definitely. So we plan to take part in Cashew Fest almost every year now because it is the most wonderful platform for the future development of Feni. In fact, even as amcho ek talk ashillo about the future of Feni, where us and a few other next generation entrepreneurs were discussing about how the change, the face of Feni is changing and how they're using it to make different expressions. Be it aged Feni, be it ready to drink Feni, or be it infusions or liqueurs. So we're very looking forward to a very bright future in Feni. It's very interesting actually because सगळे आम्ही स्टॉलांचेर पळयलें. Everybody is doing different experiments. Absolutely. And Feni is like a local drink and local rural people are involved in this. So it will help the rural economy. That is the reason why we stand for premiumization because we strongly believe that the amount जितलो कष्ट घेवन घेतली मेहनत घेवन इतल्या गरमीत भाटये समोर उबे रावन इतले कश्टान डोंगरात भोवन काजू काडून हो सोरो मोगान पाळून सोरो काडिल्लो आसता ताका मार्केटात दाम बरोच मेळपा जाय एंड एवरीबडी इन द सप्लाय चेन शूड मेक मोर मनी. The only reason why it is, in fact, a lot of farmers are giving up Feni because they're not getting good price in the market. So we want to help create the demand for premium Feni so everybody in the industry gets a fair cut and the spirit gets developed forward. आम्ही आणि एका स्टॉलाचेर आयल्या मोजी म्हणून आणि हांगा तांची स्पेशालिटी म्हणजे ते कॉकटेल्स करतात वेगवेगळे फ्लेवराचे कॉकटेल्स ते फेणी आणि उर्राकाचे. सो आम्ही तांकां विचारया की कसले कसले फ्लेवर्स ते कॉकटेल्स करतात ते. So my name is Manoj. So basically I am a bartender for this Moji brand. So we have a brand called Moji which is specialized. It is a charcoal filtered Feni. Charcoal filtered. आता charcoal filtered म्हळ्यार कितें? So charcoal filtered म्हळ्यार कितें की चडशे लोकांक स्मेल चड स्ट्रॉंग स्मेल आवडना. So when it is filtered, the smell will be little lesser side. Understood? So the people when you make a cocktail out of this, the taste will be very uton येता. So that is the speciality. Leaving that we have some very good flavors which is ginger urrak, masala urrak, spicy urrak asa, magir kokum urrak आणि classic urrak जो आमचो original asa which is again a different this thing. All with urrak. Yes. So Feni asa no. So we make a Feni which is made out of raspberry flavor, green apple flavor. So varieties of curate करता आमी. These are my idea. Yes, own flavors. So we mix different varieties with the different flavors. So which is the most famous cocktail? See, right now people like urrak only, which is a seasonal again.
So our ginger urag is the most popular and a classic urag. Yes. So basically we are Bicholim based company which is Latham Basam Brewers. So there are two parts, one is Makadi and one is Borecha. So in Borecha we make non-alcoholic drinks and in Maka we make beers and wines. So right now we have Borecha over here and also Maka. So we are making cocktails and mocktails out of the existing products. This can be drank like straight ups also, but we are also infusing it with Urag, Feni and Nero to make a cocktails out. So ये ब्लैक बीन नाचो है, इसमें हम कैशो बेस्ड चीज़ सॉस बना देते हैं और हैश एवोकाडो और नाचोस है कॉर्न बेस्ड नाचो है। ये जैकफ्रूट काफ्रियल मेल्ट है, इसमें मेयोनीज जो है हम वो कैशो बेस्ड बनाते हैं। तो जो जैकफ्रूट और काफ्रियल का मिक्सचर है वो सेम मीठी टेक्सचर में आता है। उसके बाद है हमारा श्रूम्बॉल रिशाडो टॉडी मेल्ट, जो चिपोटले रिशाडो सॉस है वो भी सेम कैशो बेस्ड मेयो से बनी हुई है। और हमारा ये जैकफ्रूट ट्रॉपिकल बारबेक्यू है, इसमें भी चीज़ सॉस हमारी वो कैशो बेस्ड है। तो ऑलमोस्ट 90% हम कैशो यूज़ करते हैं इन दिस मेन्यू। नो हमारा कैफ़े है फॉन्टेनस में, हम वहाँ पे भी सर्व करते हैं। यस 90% कैशो यूज़ करते हैं। आता आमी आयल्या कार्मेल कॉलेजीच्या एका स्टॉलाचेर कार्मेल कॉलेजीचो एक कोर्स आसा फूड टेक्नॉलॉजी भितर आनी त्या कोर्साचे भुरगीं हांगा तांच्यांनी वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स तयार केल्ले आसा कॅज्यू पासून। सो आमी विचारया तांकां की कसले प्रॉडक्ट्स तांच्यांनी केल्या आनी कसो रिस्पॉन्स आसा। सो हांवें जो प्रोडक्ट डेव्हलप केला तो हांवें काजू पासून केला। काजू नट आसता पळय, काजवाची बी आसता पळय, आनी हांवें काजवाचो जो पोमेस उरता, जो फायबर उरता, निरो एक्सट्रॅक्ट करून जातकीर तेज्या पासून डेव्हलप केला। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टायम दॅट इज वेस्टेड, दॅट इज कन्सिडर्ड एज वेस्ट, बट आय हॅव यूज्ड इट एंड आय हॅव मेड प्रोडक्ट्स लायक वीगन डिप एंड नाचोस। सो तो आज म्हाजो प्रोडक्ट जावन आसा। म्हजो प्रोडक्ट हा निरो बेस्ड कॅन्डी जेली। गोंयांत निरोचे जेली चडशे ना गोंयांत, हांव ट्राय करता ती प्रमोट करपाक निरो दुसरे फ्लेवरान दुसरे वरायटीन घालून। निरो बेस्ड जेली कॅन्डी हा, निरो बेस्ड जेली हा। एक्सट्रॅक्ट फ्रॉम द फार्मर्सांच्यान सोसन काडटा आनी मागीर घेता तेंच्यानी। हाव इज द रिस्पॉन्स? चडशांनी लायक केला आनी सांगला आनी कर म्हूण डिमांड हा, गिरायक केला। या सो हांवें तयार केला सॉस लायक आमाडो आनी काजू पोमेस जो निरो फाटून उरता ताका हांवें सॉस तयार केला एक न्यू। ते हांवें आतां चिकपीस आनी एक चाट तयार केला विथ दॅट सॉस। नायस, बरे एक्सपेरिमेंट्स केल्या हांगा भुरग्यांनी आनी तांकां बरो फ्युचर आहा। आनी हाजे फुडें काजूक म्हाका दिसता हे अशें जर प्रोडक्ट केले जाल्यार काजूचे रेट्स आनी काजू फार्मर्सांक ताजो फायदो जातलो। थँक्यू। Hello everybody from Goa. We are from Melt Pizza Bar. We are a small little boutique pizza shop in Vagator, and today we are here at the Cashew Festival and we are featuring our cashew cheese, which I think personally is even better than our mozzarella, made with Goan cashews, vegan, healthy. Our pizzas, as you can see, are coming out. They are 3-day fermented, healthy and local. I wish you all to come by. What about a cashew menu? Basically, so our cheese is made from cashew milk. Like traditional cheese, they take regular milk and they make a curd from it. We do the same process but with cashews. And all our cashews are sourced locally from small farmers. Because we are a small shop, we can afford to work more closely with the locals rather than the big people. Our volumes are small, so our relationships are more personal. And that's why I'm in Goa, because this is the only place in the world I can get that. No? I'm Reva. Reva's Recipes is a Goan home business, and I promote गोयचे आमचे फूड हांव प्रमोट करता। ही सुरनळी आसा, निरो बेस आसा सुरनळी। कॅश्यू एप्पलाचे चाट केल्लो आसा, हांगा दवरलो आसा कॅश्यू एप्पलाचो चाट। आनी हो हलवो आसा, टेंडर कॅश्यू नट हे करून केल्ले आसा। हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आसात हांगा, कॅश्यू एप्पल, निरो आणि ह्या सगळा सुरनळीत वापरलेला। थँक्यू, देव बरें। व्हेरी इंटरेस्टिंग आयटम्स आसा हांगा। एक म्हणजे कॅज्यू कितें म्हणटा ताका, निराचो एक आयटम, त्या शिवाय कॅज्यू चाट, कॅज्यू
कॅज्यू चाट बरो इंटरेस्टिंग दिसता. ताचे भितर कितें कितें घातलां? कॅश्यू ॲपल आसा, कुकुंबर, बीटरूट आणि रोस्टेड कॅश्यूनट असतले तेतून आमचा जाडे मीठ आसा तेतून आणि हरवी मिरसांग आसा. Very. So this is a cashew short patel. We all have made it with different cashew. This is a cafriel made with cashew, and this is a prawn curry. So we have basically made it like a bowl concept. And we are the students of Kamakshi College of Culinary Arts who have come to the. So कामाक्षी कॉलेज स्टुडंटांनी बरे वेगवेगळे इनोवेटिव्ह आयटम केल्या. एक म्हणजे काफ्रियाल बाउल, सरपोतेल, कॅज्यू सरपोतेल आणि ड्राय प्रॉन्स करी बाउल. हांगा आमकां जायते रेडी टू ड्रिंक फेणी कॉकटेल्स दिश्टी पडल्यो. आतां आमी एक स्टॉलाचेर आयल्या. हांगा तांची एक गोट म्हणून एक ब्रँड आसा आणि हो फेणी पासून तांचे कॉकटेल तयार केल्ले आसा. सो आमी तांचे कडेन उलोवया की कसले तरेचे फ्लेवर आसा आनी तांणी केन्ना स्टार्ट केला हें. म्हजें नांव राज. आमी हो ब्रँड जावन आसा 4-5 मंथ्स जाले स्टार्ट केल्लो आसा. हो फेनी कॉकटेल आमचो ब्रँड गोट म्हणून. हितून 3 फ्लेवर्स येता, ग्रीन एप्पल मोहितो, क्रॅनबेरी लायम आणि लेमन. हो आमी केला एक फेनीक न्यू इनिशिएटीव दिवपाक आनी फेनीक रिब्रँड करपाक आनी बाकीचे जे सगळे लिकर आसा तांकां आमचो फेणी बीन एक कॉम्पिटिशन दिवपी ह्या खातीर आमी हो ब्रँड केल्लो आसा. म्हणजे टार्गेट ऑडियन्स कोण आहा? टुरिस्ट आमचे टार्गेट ऑडियन्स आसा ते चडशे यंगस्टर्स आसा. कित्याक यंगस्टर्स जे लोक आसा तांकां ह्या टायपाचे प्रोडक्ट खूब आवडटा. लायक तांकां बाकीचे सोडून असले प्रोडक्टूच जाय आसता तांकां. ब्रिजर आसूं कसले आसूं, रेडी टू ड्रिंकान तांकां चडशे जाय आसता आनी त्या खातीर आमी केल्लेले आसा. गोट हें नांव दिवपाचें. गोट म्हटल्यार आमी केन्नाय बिजनस स्टार्ट करपाचें आहलें तेन्ना आमकां करपाचें आहलें ते मार्केटान लीड करपाक जाय आसलें. सो आमकां करपाक जाय आसलें ग्रेट गोट म्हटल्यार GOAT. GOA गोवा आसा स्टार्टींग आनी GOATचो फूल फॉर्म जावन आसा ग्रेटस्ट ऑफ ऑल टायम. सो त्या खातीर आमी गोट म्हणून नांव सोदलां. भितर गोवा बी आसा आनी आमच्या ब्रँडाचो सगळे मिनिंगूय आसा ग्रेटस्ट ऑफ ऑल टायम. ऑल द बेस्ट. सो हे आमचे बिया रॅप, आमचे बिबे आसा पळय, बिब्यांचे आमी पेस्ट करून चिकनाक मॅरिनेट करून रॅप केल्लो आसा. मागीर काजूचो ज्यूस काडून ताका पॅन्को क्रम्स लावन फ्राय केला विथ द कॅज्यू सॉस, स्पायसी कॅज्यू सॉस. मागीर सेम विथ दीस वन प्रॉन्सान केलेले आसा विथ कॅज्यू हे आनी विथ द कॅज्यू विथ शेपो भाजीचे सॉस आसा तितून मिक्स करून दिलेले आसा. आनी मागीर हे पोकान केलेले आसा विथ द कॅज्यू स्लो म्हणलेले मिक्स भाजी विथ कॅज्यू सॉस आनी घालून. आणि हे आमचे स्वीट केलेले आहा विथ बीटरूट रिडक्शन, लिटल बीट ऑफ चॉकलेट आणि कॅज्यू नट्स घातलेले पेस्ट करून हे केलेले आसा. सेम लायक बाउंटी बट लिटल बीट डिफरंट. आणि दीस इज ऑल्सो सेम आमचे काफ्रेल आहा पळय, चिकन काफ्रेलाच्या हितून आमी फेणी घालून कूक केल्ले आहा आनी विथ पोळी, विथ पोळी. या थँक्यू. आमी आतां आनी कशाच एक गोंयकार ब्रँडाचेर गोवन ब्रँडा कडेन आयल्या आनी हो ब्रँड आसा दुधसागर प्लांटेशन, सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. तांणी एक नवो ब्रँड स्टार्ट केल्लो आसा ओरा म्हणून. सो आमी तांच्या ओनराक विचारया की कसो हो ब्रँड तांचे लॉन्च केला आनी ताची स्पेशालिटी कितें आसा. आमी उलोवया अशोक मळकणकार हांचे कडेन. या हाय, सो वेलकम टू अवर स्टॉल. This is a spiced feni. It's very new on the market. In fact, it's not available in the shops yet. Probably in a month or two, it'll be there in the stalls. It's a spiced feni. It's got Christmassy notes, very smooth,
I would put it on one level with a cognac or any single malt. We have been distilling Feni since more than 3 generations. So my grandfather used to distill. My father has continued the same, and now I'm learning from him. We have our own orchards, and we distill in small batches at our own plantation. At the same time, we are also running a farm stay. It's called Dudhsagar Plantation. We have a couple of cottages there. It's a 50-acre property with a natural water swimming pool, a nature trail, and we also do visits of our heritage distillery there. We make everything from scratch at our store in Porvorim. We use only local ingredients in all our products. We were the first ones to make a Serradura gelato, an Urrak sorbet. We've been making the Urrak sorbet since the past 5 years. Yeah, and then now we've got a Kokum Feni. We've got a Feni with Kala Jamun, a Cashew Serradura. So we keep experimenting with local flavors, supporting the local farmers, all of that. So how is the response? Response is great. Response is great because people love the product. They taste it and they want it. More locals or tourists? More of locals. It's a mix. It's a mix of both. It's a mix of both, but locals are more, of course. Yeah. So you are planning to come with more flavors? Yes. We keep experimenting. So even at our store in Porvorim, we have more than almost 50 flavors that we've experimented with. We keep getting new flavors in. And where you source your cashews from? Cashews directly from the farmers in Valpoi. We've got Valpoi, we've got in Bicholi. The Urrak we get from Pedne. It's a seasonal drink. So yeah. How you get around a year or? The Urrak only when it is in season. So for 2-3 months we make it. Otherwise then it's not available. The Feni we make throughout. Thank you, sir. Thank you. We have made a special menu for the Cashew Fest. That is like this is mushrooms with grilled chicken, and it has bibe, what is dry, fresh raw cashews. So this is one of the special dishes of ours. Like it has a special sauce, like made of mayo and the drippings of the juices of the chicken. So that we have added to it. So it makes a different taste for it. Yeah. This one is with cashew, fresh cashews with different kinds of salad leaves like iceberg. Then there is Lolo Rosso, and then there is different pomegranates, and also we put bread in this. So it gives a different flavor with cashews. Cashews we put in the salt and we keep so that the cardo tejo song mutasat batte mitan datta. This all and the dressing I made is with kokum dressing, fresh kokum, solas fresh येता ती भिन्ना म्हणटा ताका ती कातरून तेजे भितरले यूज करना फकत भायले ते ऑलिव्ह ऑयल गार्लिक आनी ब्राउन शुगर बी घालून ते मिक्सरान घालून ब्लेंड करून ड्रेसिंग करता तेजे. हय एवरीथिंग लोकल दॅट्स इट. आता आमी आसा एका स्टॉलाचेर. हो इंटरेस्टिंग स्टॉल आसा. हो गोवान म्हणटा तो ब्रँड तयार केला. गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तांच्यांनी हो गोवान म्हणून एक ब्रँड तयार केला. गोंयचे बारीक फार्मर आसा तांचे प्रोड्यूस मार्केट करपा खातीर, पॅकेजींग आनी मार्केटींग करपा खातीर. सो हांगा ह्या स्टॉलाचेर एक इंटरेस्टिंग असो प्रॉडक्ट आमी पळयलो, तो म्हणजे निरो सिरप. आतां निरो सिरप हो जो प्रॉडक्ट आसा तो आमी वेगवेगळे सिरप आमी पळयता मार्केटान भितर, पूण निरो सिरप फर्स्ट टायम आयला कारण ह्या बायोडायवर्सिटी बोर्डान हो एक्सपेरिमेंट केल्लो आसता आनी हो जर सक्सेसफूल जालो आनी जर चडान चड मार्केट जर ताका मेळ्ळें जाल्यार इट वील बी अ गेम चेंजर. कारण जे फार्मर आसा बारीक तांची जी फ्रूट भायर पडटा ताका दर मेळटलो. सो हो हाजे बद्दल उलोवपा खातीर आमचे कडेन आसा मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड मिस्टर सर्म कदम. तांकां विचारया की हो आयडिया कशी आयली आनी ते फुडें तांचे कशें करपाक शकतात. कितें आयडिया कशी आयली तुमकां ही आनी कितें करपाक शकता? हाचे फाटल्यान विचार कितें आशिल्लो की सद्या एक बोंडू जो आमचो आसता कॅश्यू ॲपल ताचे पासून फेणी तयार करतात, पण काजू सरबत हो प्रकार मोठ्या प्रमाणात जायना.
आनी गोंयान आमच्या निरो म्हळ्यार सगळ्यांक आवडटा पण जाला कितें तो रेडिली अवेलेबल ना कितें ताचें शेल्फ लायफ रोखडें काबार जाता सो आमी एक अशें ड्रिंक डेवलप केलें जातूर कांयच नॅचरल म्हणजे सगळे नॅचरल कलर फ्लेवर्स नथींग आर्टिफिशियल कलर सुद्दां ताका आसा पळय एक पिंक टिंज दॅट इज ऑफ कोकम सो कोकम इज यूज टू कलर द कॅशू आनी वो पॅश्चरायज करून एक ड्रिंक तयार केला विच इज टेस्टिंग एक्झॅक्टली लायक निरा सो यू कॅन एन्जॉय दीस थ्रू आउट द इयर ही बाटली वरसभर टिकता हाचे कॉन्सन्ट्रेट आसता हें आनी देन यू कॅन डायल्यूट अँड प्रिपेर एज पर युअर टेस्ट सो वी आर डुईंग लॉट ऑफ सेल इयर लास्ट इयर आमी प्रायोगीक पद्दतीन लॉन्च केल्लें अंदू मातशें ल्हान कमर्शियल लेवलाक नेक्स्ट इयर वी वील हॅव मोर मल्टी प्रोसेसिंग सेंटर्स आनी मोठ्या प्रमाणान आमी लॉन्च करपाक शकतले दीस वील गीव एडिशनल इनकम टू फार्मर फ्रॉम द फ्रूट त्या शिवाय आनी कॅज्यू प्रोडक्ट तुजे कडेन कितें आसा आनी कॅशू क्रंच आसा आमचे कडेन जी टॅक्नॉलॉजी ICRची आशिल्ली ती आमी कमर्शियलायज केल्या सो कॅशू क्रंच आसूं किंवा जे बाकीचे खूब प्रोडक्ट आसा नटमेग पेरी कार्पा पासून केल्ली कॅन्डी म्हणा आवळ्याचे प्रोडक्ट्स म्हणा पण काजू पासून न्ही क्रंच आणि एक ऑथेंटीक लोकल शेतकऱ्या पासून घेतिल्ले काजू सो इफ यू स्कॅन अवर QR कोड यू कॅन सी फ्रॉम वीच फार्मर इट वॉज टेकन सो ट्रेसेबिलिटी टू द फार्मर सो दॅट वी रिमूव द मिडल मॅन अँड फार्मर गेट्स मोर मनी अँड गोवन इज अ स्टेट ब्रँड आता तुम्ही जर पळयलो न्ही दिस इज अ स्टेट ब्रँड सो इफ यू मॅन्युफॅक्चर प्रोडक्ट टू द क्लास of that FDA approval and all those quality standards, you can avail this brand. That is the objective, so that even a small producer gets authentic this. आणि तुम्ही मार्केटिंगा खातीर हेल्प करता कितें? येस आता मार्केटिंग आणि ब्रँडिंगा खातीर विशेष प्रावधान आमकां मेळ्ळा एक प्रोजेक्ट अप्रूव्ह जाला सो आफ्टर जून वी शूड बी एबल टू स्टार्ट मोर आउटलेट्स थ्रू आउट द स्टेट वेर एग्री प्रोड्यूस जें आसा पळय ताका मोठ्या प्रमाणाचेर जर मार्केट कनेक्टिविटी मेळ्ळी जाल्यार शेती फायदेशीर जातली शेती फायदेशीर जाली जाल्यार झाडां टिकतली झाडां फायदेशीर जाली बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन सो दीस प्रोजेक्ट टॉक्स अबाउट लायवलीहूड फॉर कन्जर्वेशन दॅट इज ऑब्जेक्ट येस कारण कन्जर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट पीपल वील नॉट डू इमोशनली दे वील डू इफ दे गेट बेनिफीट फ्रॉम दॅट so that is the objective. How many farmers are actually benefited? More than 100 farmers are connected, but only 2 centers are there. Now 11 more centers are coming, after which we hope that more farmers will come, plus direct livelihood also will be provided to several women entrepreneurs. Very interesting. Yeah, thank you. माझे नाव लक्ष्मी विनोद साटकळकर आव्हान ते 70 गोंयसून आयिल्ले आसा आमच्या ग्रुपाचें नाव आसा श्री दुर्गा महिला मंडळ आणि एक ग्रुप आसा शिवशक्ती महिला मंडळ आमी 2 ग्रुप एकटे येवन काम करता घरा पासून चिप्स करता खोबरेल तेलांतले साद्या तेलांतले फणसाची साठां करता सोलां करता काजीच्यो बियो तिरफळां आंबे लाडू कितें कितें करीत आसता आनी आमची MLA दिव्या राणी आसा तशेंच आमचे विश्वजीत राणी आसा बाबा हेल्थ मिनिस्टर ते आमकां ग्रुपांक खूब हेल्प करता तशेंच आमकां स्वावलंबन स्किमी तर्फे ते क्लासीस दिता म्हणजे हे आतां कशें करपाचें ते आमी ते आमकां ते हे दिता ट्रेनींग दिता ते ट्रेनिंगेनसून आमी शिकता आनी मागीर ह्यो ऑपॉर्च्युनिटी ते आमकां दिता फ्लावर्स करता ही दर्या अर्दे हाडूना माणे बिणी करता ते सगळे कितेंच ना लास्ट काल इनॉग्रेशन आसलें तेन्ना आमकां दिवली डान्स परफॉर्म करपाक आमची मॅडमी दिव्या राणीन चान्स दिल्लो आसलो हितूर 40 बायलां इनवॉल्व आसा मार्केट आमकां हे आसा स्टॉल आसता पळय थंय आमी वयता आमकां स्टॉल जाले की हे गावता बेनिफीट गावता तशेंच आमचो दिवली डान्स चालूच आसता दिवली डान्सानूय आमकां थंयसर इनकम येता इनकम जनरेट जायत आसता बायलां कामाक वचून हे काम करता टायम फुकट वडयना आमचे स्टॉल नंबर 14 उर्राक टेल्स एंड निरो सो आमी जितले कितें उर्राक क्युरेट केला ते इट्स फ्रॉम गोवन फ्रूट सो कोकम जाले कच्चा आम जालो मागीर जिंजर उर्राक म्हणून आसा निरो उर्राक म्हणून आसा सो डिफरंट फ्लेवर्ड ऑफ उर्राक्स आमी करता हांगासर ओके आनी हां रिस्पॉन्स आमकां बरो आसा बिकॉज आमी इव्हेंट्स खूब करता अशें सो उर्राक स्पेशली पेडण्याच्यान हाडला सो पेडण्याचो उर्राक म्हटल्यार लोक पयलीं येता सो थँक्यू सो मच काजू फेस्ताक आयलो आनी हांगा फेणी कशी तयार सगळे कडेन फेणी मेळटा पूण ती कशी तयार जाता हें जर इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें जाल्यार तें काजू फेस्त इनकम्प्लीट जावपाचें पूण आयज सांच्यानी हांगा प्रोविजन केल्लें आसा की फेणीचो प्रोसेस हांगा फुडल्यो भाटी हांगा हाडून दवरल्या
आनी हाका लावणी फेणी म्हणटा. हांगा बॅरल आसा आनी तातूंत माती घातल्या, रांदून केल्या, ताजेर वयर सोरो घातला, रोस घातला आनी तातूंत भितर हें डिस्टील जावन हातूंत भितर हें येता. सो हाका लावणी फेणी म्हणटात. सो हें प्रोसेस लोकांक कळपा खातीर हांगा एक्चुअल लायव्ह मॉडल तयार केल्लो आसा. त्या शिवाय आमी हांगा पळयतले हांगा वेगवेगळे तरेचे आयटम्स मशीन्स दवरल्या. हें मशीन आसा तें काजू आनी काजूची बी सेपरेट करपा खातीर मशीन आसा. कारण आतां गोंयान लेबर मेळना खूब डिफिकल्ट जाता. ताजे खातीर हें मशीन हाडून ते लेबर सेव करपाक शकता. हें हातूंत भितर मुट्टे घालपाचे आनी ते तातूंत बी आनी काजूचो मुट्टो सेपरेट जावन येता. सो अशे तरेची मशीन्स हांगा आसा. त्या शिवाय हांगा एक मशीन आसा जी काजूचे मुट्टे प्रेस करपा खातीर, ते रोस काडपा खातीर हांगा प्रेस जाता तातूंतल्यान तरेची एक मॅन्युअल मशीन आसा. त्या शिवाय हांगा पळय आसा तें काजी फोडपाची, काजी फोडपा खातीर एक मशीन आसा. सो तातूंतलो मोवलो भायर काडपा खातीर. त्या शिवाय हांगा काजी भाजपाचो जो प्रोसेस आसा गांवां गांवांनी हाजे पयलीं चलतालो आनी हो काजींचो भाजतना जे काजींचो वास येता तो वास गांवांत भरतालो. सो अशे तरेचो वास येता हांगा पळोवपाक मेळटा. काजू हांगा भाजल्या आनीक त्यो फोडून खावपाक ती गरम गरम काजी खावपाची एक मजा आसता ती वेगळी आसा. सो हे सगळें काजूची जी गांवान गांवान ज्यो गोश्टी चलता त्यो हांगा डिस्प्ले केल्ली आसा. हें बरें इंट्रस्टींग अशें इन्फॉर्मेशन आसा जे लोकांक काजू बद्दल कांय खबर ना तांचे खातीर हें बेस्ट तरेचें मॉडल तयार केल्लें आसा हांगा. आतां आमी आयल्या काजोली ह्या स्टॉलाचेर. काजोलो हो असो ब्रँड गोंयचो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिमियम फेणी ब्रँड. 10 वर्सां जावन गेलीं. ते कांसावले तांची एक इवन टेस्टिंग सेंटर आसा. सो असो तरेचो ब्रँड आमी आतां तांचे कडेन उलोवया की तांचे कडेन कितें कितें आसा, प्रॉडक्ट्स कितें आसा, तांणे कितें डिस्प्ले केलां आनी तांचे फेणीची स्पेशलिटी कितें. हाय, सो काजुलो इज अ व्हेरी ओल्ड ब्रँड. म्हणजे 10 वर्सां मायज जालीं आनी आमची कांसावली एक जागा आसा जंय आमी फेणी टेस्टिंग करता. भायलो लोक येता, जगा वयलो लोक येता आनी इवन अक्षय कुमार, राजदीप सरदेसाय हे सगळे आमचे लायक सेलिब्रिटीज ते पासून येवन गेल्या. स्पेशालिटी ऑफ अ ब्रँड इज दॅट वी मेक इट फिजिबल अँड वी एड्युकेट पीपल वॉट कॅजू फेणी इज अँड वॉट फेणी कॅन डू टू अस अँड वाय वी नीड टू रियली व्हॅल्यू इट. म्हणजे ताका इतलो वालोर आसा. म्हणजे इंटरनॅशनल आमी टकिला पळयता, वर्ल्ड कप पळयता, इतले फेमस जाला. आमचो एम आसा की फेणीकूय त्या लेवलाचेर व्हरपाक आनी फेणीक बरो फेमस करपाक. आमकां एज्युकेट कर मरे फेणीची स्पेशलिटी सांग. हय, पयलीं आमी फेणीचे न्हू स्टोरी बरी सांगता तांकां आमचे कशें पुर्तुगेजांनी हाडली, कित्याक हाडली आनी जे भाशेन आयज आमचे जायते इन्ग्रेडियंट्स आसा कुजनान. म्हणजे जावं ती मिरची, मिरसांग म्हणटा आमी, टोमाट म्हणटा, बटाट म्हणटा, हें सगळें पुर्तुगेजांनी हाडलेलें. आनी काजू जो आसा तो ब्राझिलानसून हाडलेलो. पूण सगळे काजू आमचो बी आसा कॅजू नट ते सगळे खाता, थंयसरूय खाता. पूण कॅजू ज्यूस आसा ताचें कितें करपाचें तें कोणाकूच खबर ना. गोंया एकूच जागा जावन आसा जंय आमी ताचो सोरो करता. जगांत आनी खंयसरूच ताचो सोरो जायना. ताका लागून आतां GI टॅग पासून पडला. हें आमकां व्हडपण एक्चुली. सो आमी जेन्ना कॅजू फेणी करता, काल आमचे मंत्री गोविंदबाब बगावडे तांच्यांनी सांगलां आमी ते वखद कशें घालताले. आमकां सगळें उगडास आसतली. थंडी जाता तेन्ना पावसाळ्यान आमकां ते मातशें कुलेरान घालून थोडो साखर घालून जिरे बिरे घालून ताका उजो पिठोवन आमी ते घेताले. आमची थंडी बरी जाताली. सो कॅजू हॅज लॉट ऑफ मेडिसिनल इफेक्ट्स ऑल्सो. सो दिसतो घेतलो की जिवाक बऱ्याक पडटा अशें म्हणटात न्हू. सोरो जिवाक बरो म्हणटात. हय, ते भाशेन काजू जिवाक बरो ते भाशेन. तशें आमचे काजुलो ब्रँडाचे आमी कॅजू प्रिमियम फेणी करता, कोकोनट फेणी आनी दुक्षिरी करता. दुक्षिरी तुका आतां अशीच खंय मेळना आनी आमकां नाका आशिल्लें की दुसऱ्यांनी केल्लें, तो आमी ऑलरेडी ताचें मार्केटींग करता. दुक्षिरी इज एनादर मेडिसिनल फेणी. म्हणजे कोकोनट फेणी जे आसा तातूंतूच तांचे दुक्षिरी जे पाळ आहा ते घालून आमी ती फेणी करतात. कोकोनट फेणीची दुक्षिरी जाता. ताची दुक्षिरी जाता. जशें आमची जिंजर फेणी जाता व मसालो फेणी जाता ते भाशेन दुक्षिरी जाता. इट हॅज लॉट ऑफ मेडिसिनल व्हॅल्यू. म्हणजे आंग बा दुखता पळय तेन्ना दुक्षिरी एकदम बरी.
दीस प्लेस आमचे जे टेस्टिंग प्लेस आसा ते अरावंड 6 years जाले आसा. म्हाका वर्स जाले आतां हांव थंयसर आसा, म्हाजो फ्रेंड आसा तशें, आनी आमी जायतो लोक पळयता. आयजूच आमकां 35 लोक येवन गेलो ग्रूप, अशे व्हडले व्हडले ग्रूप येता आनी बरे फेमस जाता. आतां जायत्यांनी पळयलां आसतलें उदकान मेजां घालून ताचेर स्नॅक्स खावप आनी फेणी पिवप अशें जायते रील पासून सोशल मिडियाचेर सर्क्युलेट जाता. सो ते आमचेच ते आनी मागता लोकां कडेन जायत्यांनी येवचें. गोंयकारांक पयलीं गमोंक जाय की आमची फेणी कशी आनी वचून मागीर दुसऱ्यांकूय सांगचें. थँक्यू. Hi, this is Vinayak Desai. I'm representing a Kazuko company. We are having a two specialized product which is a spice. One is the spice feni, the other one is classic feni. The spice feni is infused with some roasted spices, which is a premium product. That is what we were providing entirely this. And also with the plain feni, we have two products. Like one is this, which is called a spice feni, which the costing is 1,200. It's a premium feni and export quality. It is also a matured product. It's a mature product, and you can drink neat. The USP of this product is you can drink neat along, and you want to have it like a single malt. Just put the ice, go on the rocks. This is the best product of the on the rocks product. The same thing we have a classic plain feni, which is a 1,000 rupees 999 product. And this right now it is available entire Panjim also. You can collect if you want. You can go with stores. Hali launch झालेला असा sir. This is launched in Feb month, mid of the Feb, and we were almost worked on in from past 1 year, 1.5 year. Where are you based? We are based in North Goa, and our distillery is in Kepe. So besides that, I think you're making your cocktails. We make a cocktails from this. We basically make a cocktails from the plain one, which is a Bay Breeze, and it is one of the best selling products as ours. And with the spice one, we are making C Company, which is one of the hot selling. And with the Urak, we are having a Amtan Sour, which is a totally different Urak specialized cocktail. But you are not bottling Urak at the moment. No, we are not bottling Urak at the moment. But that's our own product, which is a pure one. Thank you, sir. तर म्हजें नांव राज भांडारे. आय एम एन आर्किटेक्ट आर्टिस्ट आनी गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा गोंयचें दुसरें नांव फेणी. आनी म्हाका एक इच्छा जाली जशें तकिला हॅज बिकम एन इंटरनॅशनल ब्रँड, वाय नॉट गोवा फेणी यू नो. आनी ताका लागून हांवें म्हजी ओन फेणी चालू केली. आता म्हजें जें डिस्टिलेशन आसा तें इज प्युअरली ऑन अ सायंटिफीक बेसीस एज मच एज इट इज ट्रेडिशनल. सायंटिफीक बिकॉज वी हॅव टेम्परेचर कंट्रोल, वी हॅव फर्मेंटेशन कंट्रोल, आनी बाय वर्च्यू ऑफ दॅट आमची जी फेणी जी आमी तयार करता वीज अ वीज दी अदर ऑप्शन इज वन ऑफ द बेस्ट. आय कॅन वेरी क्लियरली वाउच फॉर इट दॅट वी आर रियली ट्रुली डुईंग द बेस्ट फेणी. आनी म्हजी येलो फेणी जी आसा, this I have used only yellow color cashew, unlike the other fenis where they use anything which is mixed. You know, I have used yellow. Why yellow? Because yellow color fruit has got deeper medicinal value vis-a-vis the other. तर ताका लागून आमचे पारंपारीक एक जे ट्रिटमेंट जे आमचे ग्रँडमदर, ग्रँडफादर्स, ग्रेट ग्रँडपेरंट ट्रेडिशनली आमकां ल्हान तरणाट्यांक सुद्दां फेणी दिताले. पण that is because फेणी by itself is medicinal. तर this is now a more enhanced one. Then further to this, then I felt why not make it slightly better and palatable, because खुबशा लोकांक फेणीचो वास आवडना कित्याक इतको खरखरीत वास येता की लोक shy away. And secondly, I also felt that what is it that I am adding in terms of value. So in my red feni, I have 18 ingredients, I call it, because there are spices and herbs from 12 countries. No one has ever done this in 500 years. So this one, by virtue of what it has got all these elements in it: iron, calcium, magnesium, potassium, sodium, trace elements. So it is purely something which is an enhanced medicinal property. एक तर कॅज्यू हॅज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी. आतां हाजे सपोर्टींग जावन तें आनी हें जालां, म्हणल्यार सारकें फॉर्त जालां.
आनी म्हजी तिसरी आसा जी ग्रीन लेबल आसा. ह्या वतून हांवें परत एक्सपेरिमेंट करून वायल्ड बेरीज घातल्या. ह्या वायल्ड बेरीजा लागून हाजो एक व्हेरी युनीक टेस्ट आयला. दिस ऑल कम्स अंडर समथींग कॉल्ड द फ्लेवर्ड फेणी. Pure Feni is colorless, and what is this is pure Feni as in colorless. But by virtue of what we are adding, it comes under the flavored Feni category. You know, what makes me feel good about म्हजी फेणी जी गोवा फेणी हांव म्हणटा, जशें आमकां उपनिशदान सांगलां की you be in the moment. So what I say, go get your aha moment, you know, go get your go aha moment. आणि ते खरें एक मेंटल एटिट्यूड आसता की आमी आपलो एक मोमेंट आसा न्ही तो इट शूड बी सेलिब्रेशन. गोवा इटसेल्फ इज फन एंड सेलिब्रेशन, एंड इफ यू कॅन रियली ट्रुली डू इट, why not do it with my Goa Feni, you know? Cheers. During '94, I used to work for Arlem Breweries, the flagship company of Chowgule Breweries. And after that, I was in Chevrolet and Diageo, United Spirits. So I was All India head for strategy. Then I left in 2009 and started Cheers Group in Goa. And later, my son Ashwin Bariwada has also joined the business, who has done MBA from Cambridge. And we are producers of Three Monkeys Indian Single Malt and Labrador Scotch Whisky. That's a flagship brand, and it's available all over Goa and also pan-India, and we are also selling in the Europe and the US. And the Kadamba Indian Single Malt has won world records and also, you know, is the most happening brand. And in fact, that's the only single malt which is actually, you know, sherry cask collection, which is through the wine barrels which have been aged, distilled and also aged for about 5 years. This has, and on 10th we launched our cocktails, Feni cocktails, first of its kind. We want to make over Feni to the world and to make to the you know, the youth enthusiastic and get into Feni and make the tradition live on, so that Goa can, you know, take the Feni in a better way, like the tequila of Mexico and the Scotch like Scotland and like champagne of Feni of the France. So we are working in that direction to take the Goan origin, the famous GI got, you know, tagged cashew Feni to the world. We are already into the world with our single malts, so we want to take the cashew cocktails. We have about dozen flavors, and these are the flavors which we have ready, and you know, the 4 of them have launched here, and we have test launched here yesterday, and we are sure we can garner a lot of volumes, and the youth will feel like these are the ready cocktails which are like a, you know, 5-star rating. You need not have the, like the, you know, you have the Feni, you put the lime cordial or any other, you know, concoctions to make the cocktails, but this is a ready one. Yes, so yes, thank you. Yeah. आता आमी भोवले फूल कांय फेस्त पळयलो, सगळे सोलांचेर गेले आनी इतलो डिफरंट वरायटी आनी इतली गोश्टी हांगा आमकां पळोवपाक मेळ्यो. काजू पासून इतले तरेचे प्रॉडक्ट्स जावपाक शकता हें आमी इमॅजीन करपाक शकना. काजूचे फेणीच आनी वेगवेगळे ब्रँडांनी आनी वेगवेगळ्या भशेन काडिल्ले आसा, वेगवेगळे फ्लेवर्स काडटात आनी नवी नवी लोक आनी स्पेशली यंग जनरेशन ह्या बिजनेसा भितर येता आनी ते आपले एक्सपेरिमेंट्स करता. हें एक बरी गोश्ट आसा काजू फेणी खातीर आनी काजू फार्मरां खातीर गोंयच्या. आनी हाजे फुडें म्हाका दिसता काजू फार्मर्सांक एक बरें दीस येतले, कारण जे परेन हांगा हें चालू आसा आनी त्या शिवाय जे कॉकटेल्स जे हांगा तयार केल्या वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळी आपली आपली क्रिएटिविटी यूज करून डिफरंट टायपाचे कॉकटेल्स केल्या. इवन आयस्क्रीम केल्ली आसा काजू फेणीच्यो आनी बुर्राकाच्यो. कितलेशेच फूड आयटम्स केल्ले आसा आनी मदीं इवन फ्रूट सालाड, कॅजू सालाड आनी कसले तरेचे गोश्टी. सो ही क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट म्हणटाले अशें, कारण कॅजू पासून कितें कितें करपाक शकता आनी ते टॅलंटेड लोक जेन्ना येतात आनी ते आपले आपले फिल्डांतले एक्सपर्ट्स वेगवेगळी गोश्टी करपाक लागता तेन्ना कितें जावपाक शकता ताजी बेस्ट एग्जाम्पल म्हणटा तें हें कॅजू फेस्ट आनी हांचे जे स्टॉल्स. सो आमकां हांगा बरें दिसता पळोवपाक, कारण इतले गोश्टी
कॅज्यूचे वन फ्युचर बरो आसा हे आमी डेफिनेटली म्हणपाक शकता. कारण गोंयच्या फार्मरां खातीर ही बरी गोश्ट आसा. जितले कॅज्यूचे प्रॉडक्ट्स तयार जातले, तेजी मार्केटींग जातली, ताजी प्रिमियम प्रॉडक्ट्स तयार जावपाक लागल्या आनी ताजे प्रायस वाडटलो, तशें फार्मरांकय ताजो फायनली फायदो जातलो. सो ही बरी गोश्ट ह्या नोटाचेर आमी कॅज्यू फेस्टाची हो रावंड आमी सोंपयता. तुमी मुद्दम येवचें आनी कॅज्यू फेस्ट हांगा अनुभव घेवचो. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर निरज नायक, गोमंतक TV खातीर, कांपाल साकून.